फाटल्या 5 वर्सांची मतदानाची टक्केवारी हुपून हे फावट विक्रमी मतांनी जैत मेळयतले असो विश्वास भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नाईक हाणें उक्तायलो। तशेंच 70 दिवचल, बार्देस, पेडण्यां आनी तिसवाडी तालुक्यांत सगळ्यांत चड मतां पडटलीं असो दावो श्रीपाद नाईकान केला। अशें दिसता की गेल्या पावटीक सगळे लीड आमी क्रॉस करता, देखून तांकां फाटीं धरून फुडें वता। तालुका रावंड कंप्लीट जाले ना तुमकां खंयचेय चड 70 डिचोली, मागीर बार्देस, तिसवाडी आनी नंतर पेडणे। आमचे मार्जीन पयलीं पेक्षा जास्त जातले। ह्या जे इम्पॅक्टाचो काय परिस्थिती इलेक्शन चालू आसा, प्रचाराक आनी कसो लेट हाडप। मोदी येता तेचेर कितें डिस्कस समाजात न्ही सकाळी प्रोग्राम जातलो हांगा वेर्ना आनी दाबोळ्याच्या मदीं काम चालू आसा, सांकवाळ म्हणटा। क्रावड भोव कितको तुमी क्रावड जवळ जवळ चांगला 50,000च्या आसपास, म्हणजे काही पेक्षा जास्त मोर दॅन। आणि उमेश येवपाचे आसा उमेश ती नॉर्थ गोंयान जातली सभा, म्हापसा जातली। केन्ना? टेंटेटिव्ह अजून डेट फायनल जावना, पण 1-2 तारीख 1 तारखेची जातली।